सांखळी बाजारात सोमारचो आठवडो बाजार आणि हेर दिसा सतावपी समस्यांचेर चर्चा करपा खातीर वेपारी संघटनेच्या मागणेवेल्यान सांखळी पालिकेन बाजारात एक खासा बसका आपयल्ली। ह्या बसकेन सांखळेचो बाजार हो आयतारचो भरचो असो प्रस्ताव आयिल्लो, म्हण नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी माहिती दिल्या। RDX स्कोअर ब्युरो रिपोर्ट। आज आम्ही चेअरपर्सन सांखळी म्युनिसिपालिटी तसेच व्हाईस चेअरपर्सन आणि हांगासर थारावे कावन्सिलर हांच्यानी मेळून बाजारकारां बरोबर मिटींग घेतली। मेन उद्देश हाज्या फाटल्यान आसलो की तांच्यो बारीक बारीक ज्यो गजाली आमच्या पर्यंत पावना तांचे ग्राउंड लेवलाचेर वचून अंडरस्टँड करप म्हणून आमी एक सुपरविजन केलें बाजाराचें आनी संघटने बरोबर डिस्कशन केलें। आमी हें करतना जतनाय घेतलें की आमी तांकां केन्ना ऑफिसान आपयना, जेणे करून तांचो टायम आनी तांचे गिरायकूय वचचें ना, आमीच बाजारान येवन सदांच हांगा मिटिंग्यो घेता। सो आयचो मेन जो मुद्द्याचो विशय आसलो की बाजार जो आसा पळय तो सोमारचो आसा तो आयतारचो करचो, कारण सभोवताली वाठारांनी जंय जंय आयतारचे बाजार आसा लागीं पडटा ते म्हाका अशें दिसता की सोमारचे लोकांक टायम मेळना नोकरी धंद्या खातीर आनी बाजाराक जे आसा ते आयतारा सायडीक जर खंय बाजार जातात पंचायतीनी थंयसर आमचे सांखळेकार पावता आनी ताचो बरोचसो इफेक्ट जो आसा तो सोमारच्या बाजाराचेर पडटा। अक्षरशः फक्त इवनिंगूच सोमारचो बाजार उरला, सकाळची रहदारी कांयच बाजारान पयलीं सारकी नासता। सो आमी हो विशय घेवन संघटने कडेन गेल्या, सगळ्यां कडेन डिस्कस केला आनी आमचे जाणटे जे लोक आसात तांच्या म्हणण्या प्रमाणे हो जो बाजार आसा हो देवीक स्थानीक देवतेक समर्पित आसा। सो तिजो एक कौल घेवन जर तिजो कौल जाता की आयतारचो बाजार करचो जाल्यार तांच्यांनी सगळ्यांनी सहमती दाखयल्या। तो एक विशय आसा आनी आमी बाकीचे बारीक बारीक विशय पयलींचे बाजाराची रचना कशी आसली, पार्किंग कशें आसलें, आतां मातशे चेंजीस करून कितें डिफिकल्टी येयल्या हाचेर डिस्कशन केलां आनी ज्या ज्या जागेचेर जागा आसा थंयसर आमी पार्किंग परत एकदां उपलब्ध करून दितली आनी आमचे थळावे आमदार म्हणजे ऑनरेबल CM सर हांच्या मार्गदर्शनान ज्यो कांय कितें गजाली आसा ज्यो आमी तांचे सॉल्व करूं शकता त्यो आमी तांच्या मार्गदर्शनान सॉल्व करूं। आयज बाजार संघटनेन आमकां एक लेटर केल्लें की बाजाराचो जो विशय खुबशे तेंचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून ताका लागून हांव आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर आमचे मॅडम सिद्धी आनंद वॉर्ड कावन्सिलर सगळे राणिल्ले, तेंची समस्या आमी सगळी जाणून घेतली। आयज बाजार जो आसता पळय हो बाजार सांजचो भरता, सांजचो भरल्या वांगडा इतकी गर्दी आसता, थोडी पार्किंगूय विशय भयंकर आसा, तो पार्किंगाचो विशय आमी सॉल्व करपाचो केला। दुसरी गजाल हांगा जे पयले येवन जो बाजाराक रावता हे झगडी करता आनी थोडे अशें आसता की थोडे भितून की सुरयो बी घेवन नाचता झगडी करता, ताका लागून आमी पुलिशेकूय सांगला, पुलिशेक सांगून सोमारा पुलीस दवरतले आनी जो कोण बाजाराक येवन हांगा झगडी करतलो पळय ताका आमी फुडल्या सोमाराक बसोंक दिवचें ना असो आमी निर्णय घेतला। आनी बाजारांची सगळ्या बाजारकारांची जी समस्या आसा ही आमी सगळी जाणून घेतला। पार्किंगाचो विशय भितूनय आमी करतले, पार्किंग आमी सांगला बसप्पा आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर आसा ताकाय सांगला की पार्किंगेची वेवस्था करा आनी जे आपण बसता पळय ताका मार्किंग करून फक्त तीन मिटर फक्त आमी ताका जागो दितलो, व्हडलो आडोवन कोण बसपाचें ना, जो मार्केट इन्स्पेक्टर सांगतलो 3 मिटर जागो ह्या प्रमाणे आमी ताका 3 मिटर ताका जागो दिवन आमी ताका बसोंक दितले। आनी समजा हांगासर कोणीय झगडी केली कितें केली ताका फुडल्या सोमारा आमी हांगासर बसोंक दिवचें ना हें तेंच्यांनी मनान धरपाचें। कितें आसा हांगा येवन झगडी करपाक कोणाक दिवंक ना, हो बाजार आमचो सांखळेचो बाजार बरो जावंक जाय आनी मार्केट सगळें बरें चलोंक जाय, सगळ्यांक बरें गिरायक जावंक जाय म्हणून हें आमी थरयलां। आयज सांखळी वेपारी संघटना आणि सांखळी म्युनिसिपालिटीची एक जॉयंट मिटींग जाली। तितूंत आमचे सांखळी म्युनिसिपालिटीचे नगराध्यक्ष सौ सिद्धी प्रभू तशेंच उपनगराध्यक्ष दयानंद बोरेकर आणि आमचो स्थानीक कावन्सिलर आनंद काणेकर उपस्थित जाल्ले, तशें वेपारी संघटनेचे हेर पदाधिकारी तशेंच उपस्थित जाल्ले, तशेंच मार्केट इन्स्पेक्टर उपस्थित जाल्ले। मोठी बरी हेल्दी म्हणटा तशी चर्चा जाली आनी तितून खुबशे विशय मार्केटा खातीर पार्किंगचे विशय तशेंच ट्राफीक कंजेशन जाता तेजेर आमची बऱ्यापैकी चर्चा जाली। तशेंच मार्केट कॉम्प्लेक्साक येणारे विविध अडचणी आहा त्यो आमी सॉल्व करपाचे प्रयत्न केले। व्यापाऱ्यांनी बरोच भाग घेतलो तितून हे करपाक आनी तितून आमी जितले आमी तेंच्यो गोश्टी तेंच्या समोर मांडल्यो तेंच्यांनी त्यो पॉझिटिवली घेवन त्यो तेजेर एक्ट करपाची हें केल्या दाखयल्या। तशेंच चेअरपर्सनांनी आमकां विविध सजेशनां दिल्लीं आसा त्यो आमी लोकां पर्यंत जॉयंटली दोनी मेळोन आमी जॉयंटली लोकां कडेन
लोकांक तेजेर आमी हें करतले तेंच्या समोर मांडटले आनी तेंचे व्ह्यूज घेतले. तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरांनी आमचो स्थानीक आमदार डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंचे आमकां वेळोवेळी बऱ्यापैकी मार्गदर्शन जाता आनी तेज्यो वेळोवेळी तेंच्यो सुचना प्रमाणे आमी साखरेचो बाजार कसो वयर सरचो हेजेर आमी खुबशे प्रयत्न करता. दोतोराक आमी धन्यवाद म्हणटा. तशेंच सांखळे म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन आनी लोकल कावन्सिलर आमच्या मदीं येवन आमकां मार्गदर्शन केलें म्हणून हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा.